मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू बोळ्या आनी कालच्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारकें हें कंतार जायत्यांनी आमी आयकलां, जायती आमकां हें पसंद आमी कंतार करता आनी अशें जेजूच्या काळजाक मान करता आनी आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें कर म्हणून जावन आसा आमचें मागणें. मोगाचें न्हू, देव म्हणटना आमच्या मतींत कितें येता? आमी देवाचेर पातयेता, देवाक आराधन करता, देव आमचें सर्वस्व म्हूण आमी ओपून घेता. तरी एक सवाल हांगा गरजगी न्हयगी म्हूण हांव नेना, पूण देव म्हणटा आसतना आमच्या मती घेवचें कितें? तो पदवेदार, बळवंत, सृश्टी करणार, सर्व जाणार, ताचे थंय सकत आसा, बोळ आसा, तो कितेंय करूंक शकता. मनशाक शिक्षा दिवंकी ताका कळीत आसा, मनशाक सरकाराचें इनाम दिवंकी ताका कळीत आसा. अशें देवाक आमी एका रितीन पळोवचें जाल्यार तो सर्व बलिश्ट आनी अशें मनशांक तांणी पाताक केल्ल्या वेळार शिक्षा दिवंक तो तयार आनी शिक्षा दितलोच म्हणलें चिंताप आदी मागात हांव मनशाच्या त्या सैमांत गेलां. आनी आमी जायते फावटी अशेंच देवा विशयान चिंता. पूण आमच्या क्रिस्ती बाबडता मुखांतर देवाचें आनी एक रूप आमकां पळोवंक मेळटा आनी तें आमकां पळोवंक मेळटा ताच्या पुता जेजू क्रिस्तांत मरेफात. जेजू ह्या संवसारी आयलो आपणाची दैवीक महिमा वा देव महिमा, देव पदवी हे सर्व तो सांडून ह्या संवसारी एक मनीस जावन आयलो. आनी मनीस जावन आयिल्लो जेजू हाच्या वांजेलांत आमी आयकलें, आमकां तो आपयता आनी म्हणटा, येया म्हजे सरशी तुमी समेस्त वजन वयतले न्हू, कश्टातले न्हू, हांव तुमकां सुशेग दितां, विशेव दितां. म्हजे लागचें शिका, हांव खालत्या आनी बळ्या काळजाचो आनी तुमकां हांव समाधान दितलो, तुमकां हांव शांती दितलो. आनी अशें जेजू मरेफात देव बाप आपूण शांतीचो दातार आनी देखून हांवें शांतीच्या कुंवाराक जेजूक ह्या संवसारी धाडलां तुमची सडवण करूंक, तुमकां शांती दिवंक, तुमकां समाधान दिवंक. आनी केन्ना तुमी ताचे बरी म्हणजे ताच्या पुता बरी खालत्या काळजाचे आनी बळे जातात तेन्ना ताणें दिवचें समाधान तुमकां समजतलें आनी ताणें दिवचें समाधान तुमकां मेळटलें. आनी देखून जेजू ह्या उतरांनी आपणाच्या शिसांक ताचे लागीं आपयता, ताचे लागीं व्हरता. येवंक असो राय कसलो म्हणून जकार्या प्रवादीन पयलेंच प्रवाद केल्लें. जकार्याच्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत 9 वळी तावन मुखार आमकां वाचूंक मेळटा. सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुजलेमाचे दुवे संतोशान बोब मार. पळय, तुजो राय तुजेशी येवचार आसा. तो नितीवंत आनी जैतवंत, तो कालतो आनी गाडवार बसोवन येता, गाडवाच्या परार, गाडवाच्या तारून परार बसोवन येता. एफ्रायमाचे रथ आनी जेरुजलेमाचे गोडे तो नाश करतलो, झुजाचें दोनू तो मोडटलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो, राष्ट्रांक शांती परगडतलो. खंयच्या रितीन तो शांती परगडतलो? बळवंत पदवेदार जावन न्हय, गाडवाचेर बसून येता, खालतो जावन तो येतलो, खालतो बोळो जावन तो येतलो, दुबळ्या धाकट्यांच्या आकांतांत संकश्टांत तो पावतलो
तांच्या सांगाता तो जियेतलो तो एक राय तरी आपणाची राज पदवी सांडून सालतो खाली मनीस जावन ह्या संवसारी तो येतलो आनी मनशांक तांच्या पातकातावन तांच्या अशांततावन तांच्या असमाधानातावन तांच्या सर्व रितीच्या संकश्टांत तांकां सुटका दितो आनी शांतीचें राज देवाचें राज ह्या संवसारी तो स्थापीत करतलो म्हणून जकारिया प्रवादी पयलेंच प्रभातपण करता आनी हें प्रभातपण जेजूच्या जिवितांत खरें जाता. आमी जाणाव जेजू कश्ट सोसूंक वेचा त्या आदले राती आनी ताच्या पयलें तो जेरुसलेमाक जैतवंत प्रवेश करता आसतना एका गाडवांत तो बसोवन येता आनी जकारिया प्रवादन केल्लें तें प्रभात पावन थंयसर खरें जाता. इस्रायलाचो राय देवाचो पूत सडवण मनशाकुळाची सडवण करूंक आयलो तो रायांचो राय एक साद्या गाडवाचेर तो बसोवन येता न्हय गोड्याचेर आनी अशें आपूण खालतो राय पूण आपूण बलिश्ट म्हणलें तो त्या निमाण्या शुक्रारा दीस खुर्सार आपणाक बलिदान भेटोवच्या मरिफात तो मनशा कुळाचो सडवणदार म्हणलें तो दाखोवन दिता. पळय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू खालतो आनी बळो ताणेंच तें सांगलां हांव खालतो आनी बळ्या काळजा आसूं. अशें म्हळ्यार कितें तर जेजू खंयच्याय विशयान प्रतिभटन करिना गे. खंयसर अनीत आसा अन्याय आसा थंयसर तो प्रतिभटन करचो ना गे. थंयसर तो आवाज उठोवचो ना गे. आवाज ताणें उठयला. जेरुसलेमाचें देवाळ ताणें नितळ केलां. ताका राग आयलो तकडांक ताणें बेश्टावन धांवडायलां. अशें केन्ना अन्याय अनीत जाता तेन्ना तो रागेस्त जाता. पूण केन्ना ताचो इश्ट लाजरस मरता तो रडता. केन्ना जायतो लोक जुदेव सांगाता मेळून एका स्त्रीयेक पातकान पडल्याक फातरावंक ते तयार जाता तेन्ना म्हणटा विचारता बाये कोणेंच तुजेर अपराध मांडलो ना गे. हांवूय मांडिना. तुजीं पातकां बक्षालीं घरा वच. पिडेस्तांक सुमेस्तांक तो आपडटा. दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणटा आसतना तांकां आपडटा तांची बिरमत पावता. तांकां दिश्ट दिता. तांकां तांची भलायकी बरी करता. तांकां सोलोवंक सक्ती बरी करता. असलो जेजू आपूण खालत्या आनी बळ्या काळजाचो मनशांचे कश्ट आपूण समजता. मनीस कितलो अस्कत की म्हणलें म्हाका कळीत आसा आनी त्या पासत हांव अस्कत मनीस जावन हांव ह्या संवसारी आयलां मनशांक तांच्या अस्कत सैमतावन दैवीकपणाक उबारूंक. आनी हे दैवीकपणाक तांकां कशें उबारचें कशें आपूण खालतो आनी बळो गे तशें आमी समेस्तांनी खालते आनी बळे जावंक जाय. सुलाभ न्हय. खालते आनी बळे दोन शब्द आमचे सगळें क्रिस्ती जिवितांत वांटापून आसा. ह्या संवसारांत आधुनीक संवसारांत खालते जावंक तितलें सुलाभ न्हय. आधुनीक काळार बळे जावंक म्हणजे हेरांचें आयकोवंक हेरांनी सांगलें ओपून घेवंक तितलें सुलभ न्हय. आमकां आमचेंच म्हळ्यार स्वंतपण आसा. आमी इगो म्हणटा. हें क्लॅश जाता आमी आमच्या कुटुंबाच्यांक सोडिना. भावाक भाव आड रावता. पूत बापायक विरोध रावता. धू आवयक विरोध रावता. आस तो एक इंसी हांव सोडिना. कित्याक केन्ना म्हज्या इगोक मार पडटा तेन्ना हांव म्हणटा म्हाका मेळना जाल्यार इवण्णी ताका मेळोवंक हांव सोडिना. अशें असल्या पावंड्या मनीस पावता. आनी ह्या मनशाक जेजू सांगता तूं शांतेंत जिवंक आशेताय. तूं समाधानान जिवंक आशेताय. तूं मोगान तुजें जिवीत जिवंक आशेताय तर म्हजे सरशीं ये. हांव जाणा तुज्या जिवितांत जायते पंथवन कश्ट संकश्ट आसात पिराशिरा आसा. थोडे फावटी तुजें जिवीत खंयच्या दिशेनी वेता म्हणलें तुका कळीत आसना. असल्या कुड्ड्यापणांत कश्टांत तूं जियोवन आसाय पूण म्हजे सरशीं ये.
हांव तुका सांबाळटां. तुजे कडेन बाबर्थ मात आसल्यार पुरो तुका हांव शांतीचो कुवार समाधान दितां. तुका दिसूंक पुरो हांव वचकत, तुका जाय जाल्ल्या वेळार हांव तुका स्पंदन करिना म्हूण तुका बगूंक पुरो. तुज्या कश्टांत तुजे कश्ट मॅजिका प्रमाणे हांव मॅजिका बरी हांव ते नपायस करना जावं करिना म्हूण तुका बगूंक पुरो. पूण हांव तुज्या सांगाता आसा, तुका सुखाच्या बंदरार एक दीस व्हरून हांव पावयतलो. हें जेजू आमकां ह्या उतरांनी सांगूंक खुशी व्हरता. तर म्हाका भावना आनी भयणीनो, जायते फावटी आमचें जिवीत एक वजें म्हणलें आमकां भोगता. थोडे फावटी वजें आमकां खंयच्या संकश्टा दरम्यान पिडेशिडे दरम्यान हाका जायते फावटी आमी कारण न्हय जावंक पुरो. थोडे फावटी वजें आमचें जिवीत वजें म्हणलें भोगता म्हज्याच सुखी दरम्यान म्हज्याच पातका दरम्यान हांव संकश्टाक वळख जालां जावंक पुरो आनी म्हजें जिवीत म्हाका वजें म्हणलें भोगता आनी हातूंतल्यान भायर येवंक म्हाका कळना. आनी थोडे फावटी हेरां म्हज्या जिवितांत वजें तापता जावंक पुरो, म्हज्या जिवितांत अडखळ हाडटा जावंक पुरो, संकश्टाक म्हाका बली करता जावंक पुरो. अशें 3 रितींनी म्हाका संवसार देवसार वेडो घालता आसतना आनी पाताक म्हणलो अंधकार म्हाका वेडोर घालता आसतना हांवें कितें करचें? एकच वाट, एकच उतार, एकच मनीस आमकां सोडवण दिवंक शकता, तसो जेजू क्रिस्त. आनी त्या पासून ते धैर्याचें उतार तो सांगता. हांव गाडवार आयलां जावंक पुरो, सकडां हुजीर म्हजो मान तांणी काडला जावंक पुरो, म्हाका धਰਨ कुर्सार मारला जावंक पुरो, संवसाराक सगळ्यांक हांव अबल अस्कत राय म्हूण तांणी म्हाका सांगलां जावंक पुरो, पूण तुका हांव कोण म्हूण दिसता? तूं हांव कोण म्हूण पातयेताय? तुजे कश्ट संकश्ट हाळू करचो तसलो देव म्हूण वळखताय गे? तुज्या संवसारी जिवितांत तुजें जिवीत वजें जाता आसतना हें वजें कान बगलेक दवरून त्या वज्याक हांवच कान मारून तुजें जिवीत हळू करूंक हांव शकता म्हूण तूं पातयेताय गे? तर म्हज्या फाटल्यान ये. तुज्या कुटुंबांत तुका ती जबाबदारी तुका थोडे फावटी ती कशी मुंदारून व्हरची म्हणलें कळना. पयशांचे अडचण आसा, सारकें काम ना, तुज्या भुरग्यांक सरीक जायना, वा भुरगीं बरीं करून शिकनात, वा शिकल्ल्यांक बरें काम मेळोंक ना, घरांत आवय वा बापय पिडेस्त आसा. ह्या वेळार कितें करचें म्हूण समजना तुका तुजें जिवीत बरादीक जाता. हो बरो घेवन म्हजे सरशी ये, दुसऱ्या खंय वचनाका. तुका संवसारांत जायत्यो वाटो दिसूंक पुरो ह्या कश्टांच्या वेळार आनी दिसचें वाजपी मोगाच्या भावनांनी भयणो. आमी हांगासर सांगयेत आमी थंय वेता हांगा वेता, कश्टांच्या काळार खंय वेता म्हणल्यार आमकां समजना. आमी कुर्डी जाता, कंगल जाता, भियेता, पूण जेजू आमकां धैर्य दिता. त्या देखून आमी म्हणचें देवाचें उतार वाचा, आयकया तें तुमच्या जिवितांत पाळा. आनी आज जेजू आमकां धैर्य दिता आनी म्हणटा, हांव तुमकां धैर्य दितलो, हांव तुमच्या सांगाता आसतलो, हांव तुमकां राखतलो, हांव तुमचें वजें हळू करतलो. त्याच बरोवचन आमी समेस्त हांगासर आयल्या, त्याच भावार्थान आमी हांगासर आसा. हर एक ब्रेस्तर म्हणल्यार बरी सुखान आसतना आमी हांगासर आयल्या, कित्याक आमचे थंय भावार्थ आसा. जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणल्यार आमी वळखून घेता. आमच्या कश्टांत संकश्टांत तो आमकां पावता म्हणलें आमी स्विकार करता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, आमी संपूर्ण तरान आमकां खाली करूंक, आमचे कश्ट संकश्ट खाली करून एक शांतीचें जिवीत, समाधानाचें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करया. आनी असलें जिवीत फकत आनी फकत आमी जेजूचेर दवरच्या त्या भावार्था मार्फत आमकां फावो जाता. तर हो आमचो भावार्थ घट कर जेजू म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया.